दुसरें म्हणजे आमकां देव जेन्ना आपयता चड करून पाद्री जावपाक बा तेन्ना कितें कोत्ता ओ दुसऱ्या साक्रमेंतांक काजारीचें आपोवणें असलें जाल्यार तो आमकां बेसांव दिता. तुमी जाणात कशे भाशेन पाद्रींचेर बिशप त्याच बरोबर सगळे पाद्री याज्ञीक तांचेर हात दवरतात आनी तांकां देवाचो आत्मो अशे भाशेन दिवन ते जाणवायेन बसतात आनी देवाचे येवजणे प्रमाणे ते आपलें जिवीत देवाक जाय पळय तशें सारूंक लागतात. आयज आमी पळयता हें आदल्या तेंपार पर्यंत घडोवन आयलेलें. मोइजेसान योसुवेक ताचेर हात दवरलो आनी ताका तो पवित्र आत्मो दिलो आनी तो जाणवायेन बरोवन मोइजेसा भाशेन तो सगळो वावर करूंक लागलो आनी सगळीं जाणां ताचें आयकूंक लागलीं. म्हणटच त्या मेरेन सावन ही परंपरा घडोवन आयिल्ली आसा आनी आयज पर्यंत ती घडलेली आसा. तर आमी बरोबर सदांच एकामेका पासून मागया आनी जेन्ना आमी एकठांय जाता तेन्ना देव न्हयच आमचें पूण आमचे वरवीं दुसऱ्यांकूय बरेपण फाव कोत्ता हें जाणव जावया. तर आमी आमच्या हात अशें जोडटेन दवरया, दोळे बंद करया. प्रत्येक सुस्कारान जेजू आमचे सवे येता ताका आमी योगा दीत रावया आनी सगळें आमचे भितर आहा तितलें आमचें आपलेपणाचें आनी ताचें देवपणाचें आसा तितलें ताका दिवया. बरें तें अदीक बरें करून दितलो, वायट आहा तें काडून ताचें बरेंपण आमचें सगळें अदीक घडून हाडटलो आनी आमकां ताचे कुडीचे सांदे कशे जिवंक तो आमकां कृपा, घोटाय, मदत, शक्ती सगळें दितलो.